नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मोपा एअरपोर्टाचे उक्तावण 11 डिसेंबराक जावये म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तावण सुवाळ्याक येतलो. सरकार आनी एअरपोर्ट अधिकाऱ्यांनी खंय तयारी सुरू केल्या, मात प्रधानमंत्र्याचे कचेरे कडल्यान फायनल कळोवणेक रावल्यात. मुख्यमंत्री म्हापशा एका कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो. गुजरात वेंचणूक प्रचाराक वचपा विशीं कांयच हालचाल ना. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचें इनॉग्रेशन अजून तारीख निश्चित PM ऑफिसांतल्यान येवंक ना, बट पुराय तयारी म्हणजे GMR कंपनी, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या कडल्यान पुराय तयारी सुरवात जाल्ली आसा. तारीख PM ऑफिसांतल्यान अजून निश्चित जावपाची आसा. टेंटेटिव्ह तारीख 11 अशें म्हटलां, बट PM ऑफिसा कडल्यान जो पर्यंत निश्चित जायना तो पर्यंत आमी फायनल जाली डेट हे म्हणूंक शकना. तारखेची वाट पळयता. तारीख कळ्ळ्या उपरांत सगळे जाणां ऑफिशियली कळली वयता. PMची उपस्थिती असतील. PMची उपस्थिती. सर, इलेक्शन कॅम्पेनिंग वचपाची गुजरातात तुम्ही. इतल्या मजगती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भगवान बिरसा मुंडा सप्तकान राना हक्क कायद्याखाल्या 41 आदिवासी आनी रानात रावप्यांक सनदी वाटल्यो. उरिल्ल्यो केसी जाता तितले बेगीन क्लियर करतले म्हूण CM उलयला. बाकीचे लोक जे आसा पळय न्ही, इतर समाजाचे लोक सुद्दां सत्तरीतले फॉरेस्टान रावता, तांकांय बी फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत सनदी वाटपाचो कार्यक्रम आज जनजातीय सप्ताहाच्या निमित्तान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमात तेंच्यो रेडी आशिल्ल्यो. त्या निमित्तान जवळपास 41 जणांक सुमाराक सनदी ज्यो आसा हे वाटपाचो कार्यक्रम जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. नागरी पुरवण खात्याचे तांदूळ गंव सोसायटींतल्यान कर्नाटकान चल्ले. सोसायटींतल्यान लोक व्हरना तो तांदूळ त्या रेशन धारकाच्या नांवान भायर काडटा आनी तो कर्नाटक मेरेन पावता. ते खातीर सिव्हिल सप्लाय गुदावांनी स्टॉकाचो डेटा सारको दाखयता. क्रायम ब्रांचूय सिव्हिल सप्लायाच्या गुदावांनी वचून स्टॉक तपासूंक लागल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा सोसायटींची चौकशी जातली. सोसायटींतल्यान तांदूळ आनी गंव चोरयेक वचपाचे प्रकार ह्या सरकाराच्या फाटल्या टर्मासावन सुरू आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. नागरी पुरवण खात्यान सोसायटींक बायोमेट्रिकात दिल्ली सूट सवलतीचो गैरफायदो घेवन खंय ही लूट चल्ल्या. तांदूळ गंव चोरपाचे प्रकार APL रेशन कार्डाचेर चड जातात. ह्या कार्डार 12 किल तांदूळ ₹8.5 किल जाल्यार 8 किल गंव ₹10 किलान मेळटा. रेशन व्हरपाक येवपी लोकांक बायोमेट्रीक स्क्रिनिंगा उपरांतूच कड्डण मेळटा. फाटल्या सरकाराच्या टर्मात नागरी पुरवण खात्यान हे पद्दतीन एक सूट दिल्ली. म्हयन्याचे 2 दीस लोकांच्या बायोमेट्रिका बगर दुकानदार आपले बायोमेट्रिकार रेशनाचे तांदूळ गंव दिवंक शकतालो. हे एके सवलतीक लागून रेशनाचो कोटा सोसायटींतल्यान कायदेशीर भायर काडून खंय लूट चल्ल्या. IAS अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस आनी गोपाल पार्सेकार नागरी पुरवण खात्याचो चार्ज घेत सावन बरेच स्क्रू टायट केल्यात. तांणी 2 दीस दुकानदारांच्या बायोमेट्रीक वापराची पद्दत जुलय-ऑगस्ट सावन बंद केल्या. ती सिस्टम बंद करीत सावन रेशनाच्या कोटा. म्हादय आपले आवय परस मोठी म्हणपी मुख्यमंत्र्याक म्हादयचे पडिल्ले ना विजयान फोग काडलो. म्हादय एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकारा बरोबर गोवा फॉरवर्डाची टीम म्हादयचे ग्राउंड झिरो पळोवणेक कणकुंबी पावली. गोंयान येवपी म्हादयचे उदक वळोवपाची कर्नाटकान तयारी केल्या. धरणा खातीर सॉयल टेस्टिंग पसून जाला. गोंय सरकार करता कितें काय म्हूण विजयाचो प्रश्न. जेन्ना तिळारी बंद जाता तेन्ना हें उदक बार्देसचे आमचे गोंयकार उदक पितात, हेंच उदक. आनी हाजेर हांगा हें धरण करपाचें आहा कर्नाटका सरकार. हें सगळें जर जालें जाल्यार आमकां अशें दिसून येता की फक्त नॉर्थ गोवाच न्ही, कर्नाटकाचो प्लॅन आहा उगें सांग्यार थंय डायवर्शन करपाक. म्हणल्यार गोंयाक उदकाक पातीशेर करून हे कर्नाटकाची स्टेट गोंयकारांक उदकाक पातीशेर करून मारपाचें आहा. आमी कितलेंचदां म्हणलें, कितलेंचदां मुख्यमंत्र्याक याद करून दिली की जी म्हादय जी तूं म्हणटालो तुज्या आवय परस व्हडली म्हणून, हे म्हादय खातीर हे म्हादयची परिस्थिती आज कितें आहा, कर्नाटकान डायवर्जना खातीर कितें एक्टिविटी चलयल्या हे पळोवपाक तरी वचून एक तोंड दाखय म्हणून मुख्यमंत्री एक काना मनार कसोच घेना. म्हूण आज आमी अशें चिंतलें की आमीच हांगा ग्राउंड झिरोचेर वचून पळयतले म्हणून. आनी हें पळोवपाक आमी आदार घेतलो बाब राजेंद्र केरकाराचो. आनी ही पेरिनियल म्हणजे 12 म्हयने व्होवपी अशी न्हंय आसा. ही कर्नाटक आतां वळोवपा खातीर हें जें काम केलां हें सॉयल टेस्टिंगाचें काम आसा
आणि परत हो जो वाठार आसा ह्या वाठारांत कर्नाटकाचे कळसा धरण येवपाचें आसा. चोल्ला गांवांत हलतर धरण बांदताले. हलतर धरणाचें उदक जें आसा तें उदक ते हांगा हाडटाले कालवो खोदून, कॅनल खोदून आनी हांगासर रिजर्व करून तें उदक आसा तें परते कणकुंबी गांवांत व्हरताले आनी कणकुंबी गांवांतल्यान हें उदक जें आसा तें मलप्रभेच्या पात्रांत सुट्टाले. मलप्रभेच्या पात्रांतल्यान मागीर हें उदक जें आसा तें कर्नाटकान वचपाचें आसा. माफी मागात, कामार रुजू जायात. श्रममंत्री बाबुशाचो IFBच्या कामगारांक सल्लो. कामगार, मॅनेजमेंट आनी आरजीचो आमदार विरेशाची कामगार मंत्री बाबुशा बरोबर बसका जाली. बाबुश म्हणटा 130 कामगारांक अजून काडूंक ना. ते भायर नोकरी घेतना तांणी कॉन्ट्रॅक्टाच्यो अटी मान्य केल्ल्यो. आरजीचो आमदार म्हणटा लेबर कायद्यान खाजगी जॉबांनी सिक्युरिटी खातीर दुरुस्ती जाय. काँग्रेस आमदारांचो कामगारांक तेंको. जो तो उठसूट म्हणटा आमी ताका सपोर्ट करता हें करता आनी त्या कंपनीचो एग्रीमेंट कितें आसा तांकां कितल्या तेंपान फिक्स करता म्हटल्यार कितें न्यू कंपनी स्टार्ट जाली ती ती तांकां ऑलरेडी हांवें आफयल्लें. पळय म्हाका एकदां मेळपाक आयलें परत येवंक ना. तेंच्यांनी मेळपाक येवचें. तेंचो इशू रिजॉल्व करचो बट तेंचेर खंयसरूच अन्याय जावचो ना. And company said that we have never decided basically to take them out, but we have not decided also to basically have a fixed this thing for them. So once they have signed this apology letter, that means they will be the guilty. So and after they are joining. No, I told them. See, Baba, I told them that same thing. I told the company. I said this should not be basically taken upon them that they are guilty party, and then the moment their contract term gets expired, that they will be thrown out. Yeah. So they have basically asked for an apology letter, saying that Baba, we have basically there was a misconduct on our part. जाय सरकारान कितें नाल्यार कितें लेबर पॉलिसीन चेंजीस करपाक जाय, दुरुस्ती करपाक जाय. तेन्नाच खंय ना खंय हांकां खंय ना खंय बरो फ्युचर मेळटलो. नाल्यार आमचे जे यूथ आसा, आमचे जे युथाचो फ्युचर आसा खंय ना खंय काबार जातलो आनी हें काबार जावपाक दिवपाक जायना. आनी आमी एसेंब्लीनूय आमी जे चेंजीस करून आसा ते लेबर पॉलिसीन कितें चेंजीस करपाक जाय जावं अमेंडमेंट्स करपाक जाय आमी ते घालतले. काडून वडयतले म्हूण IFBचे 130 कामगार फाटले कांय दीस जाले संपार. काँग्रेसीचे आमदारूय तांकां मेळ्ळे. तांचोय तांकां सपोर्ट. घरांतू भुरगे हे काम कोण सकाळच्यान प्लांट तेमी ऊंच काडा आनी जेन्ना समज इतले प्रॉफीट कोण तरी IFB ह्या भुरग्यांक समज रस्त्यार हाडटा. म्हाका दिसता हें सरकारान हेजेर नोंद घेवपा जाय आनी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता दखल घेवन हो प्रॉब्लम सॉल्व करपा जायो. कित्याक जमीन आमगेली, जमीन गोंयकाराली, गोंयकारां समज जर मेळना जाल्यार म्हाका दिसता हेजे मुखार गोंयकार देवानी सांबाळपाचें. सरकार भुरग्यांक जर तर रस्त्यार येवचे पडले, म्हाका दिसता हाका फक्त कारणीभूत म्हणटा भाजप सरकार. 2012 ह्या BJP सरकारान सांगिल्ले जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां आमी बेकारी भत्तो दितलो म्हणून. 2012 उपरांत 3 इलेक्शनां जाली. 2012चे जाले, 2017चे जाले आनी आतां 2022चे जाले. जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां विचारपाक सोदता तुमकां बेकारी भत्ता हो मेळ्ळो? कोल्हापूरचे मनीस, कोल्हापूरचे भुरगे हांकां घेवन आज आमच्या गोंयकारां मदें फूट घालपाक हो प्रयत्न चल्ला ह्या इंडस्ट्रीचो IFBचो. And we will write to the Honorable Chief Minister that he needs to intervene, the Labour and Employment Minister needs to intervene to resolve this issue of theirs amicably. तांकां गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीच्या आमदार फुडाऱ्यांचोय तेंको आसाच. गोवा फॉरवर्डाचो विजय काल फुडाऱ्यांक घेवन तांचे वासपूसेक पाविल्लो. तो म्हणटा कंपनीक लुकसाण जाल्ले म्हूण कामगारांक काडप सारकें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इफीचे सुवाते सावन 500 मीटर वाठारांत कलम 144 जमावबंदी. मोठो जमाव, घोशणाबाजी, मोर्चा, धरणां, निदर्शनां चलची ना, जिल्लोधिकाऱ्याची अर्द. इफीचे उक्तावणाक अजय देवगन, मनोज वाजपेयी, वरुण धवन. 5,500 डेलिगेट्स नोंद. 248 फिल्मां. 183 इंटरनॅशनल फिल्मांतली 30% फिल्ममेकर बायलो. उक्तावणाचे फिल्म आल्मा अँड ऑस्कर. Celebrities will be coming. Ajay Devgan has confirmed, and there will be performances of Varun Dhawan, Kartik Aaryan, Sara Ali Khan will also be performing. Then Christine Tressa will be from South. She will be there. Amrita Khanvilkar, she is Marathi known filmmaker. They all will be. Then a lot of other stars presence will also be there. Pankaj Tripathi has so far confirmed. Then Mr. Prabhu Deva has confirmed. Sunil Shetty has confirmed. And in the closing ceremony also a lot of people will be there. As of their travel plan are yet to finalize. Mostly Mr. Jackie Shroff has confirmed, and in the opening Mr. Manoj Vajpayee will be also be there. So these are the few names which I recall immediately. Otherwise we will share an official list also who will be coming, whose travel plan has reached to us so far.
But these, whatever I have revealed, they have been confirmed so far. Chief guest. There is no chief guest sort of thing this time. We will be conferring the Lifetime Achievement Award in the opening ceremony, but there is no official chief guest. As far as the protocol is concerned, Governor of Goa, Honorable Governor, he will be the highest dignitary. Total number of screenings are, what is the exact? It's 180 in the international section, and then around 282 is in the Indian panorama section, and few of the other components also. So it will be go around more than 500. घेऊया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. दिवचले बेकायदेशीर बांदकामां वाडटा. कावन्सिलान थाराव घेवनूय सीओ कांयच एक्शन घेना. सीओचेरूच एक्शन घेयात म्हूण पालिकेचे बसकेंत बोवाळ. पालिकेचो स्टाफूय खंय कामां सारकी करिना. बसकेंत बोवाळ मात सीओ गायब. निमाणे आमदाराची सीओ आनी पालिकेच्या स्टाफाक शिटकावणी. काम करपाचें ना जाल्यार खंय सांगचें, मंत्र्यांकडेन उलयता. काढा बोलतो आहेच काढा आता उतारी काढा परमिशन की बदल्या जे साइन बोर्डाची परमिशन किती बोललात की नाही इन्शुरन्स काढा तुमचे किती कोणा काढा हातात काढा असा वगैरे काढणार नाही पोलीस कंप्लेंट करा त्यांना कोणत्या बिल्डिंग सगळी झाली ओकुपन्सी दिली का मागे जायचं देऊ नका हे बघा कोणाला फाउंडेशन फाउंडेशन तुमच्या आणि लीगल इलिगल सगळीकडे चालू असा सगळ्यांनी दौडा जर खरंच आमकां जनतेची जावपाक जाय वी हॅव टू स्ट्रिक्ट सगळे आमचे वोटर सगळे आमचे पूण आमकां फुडल्या जनरेशनाक सॉल्व करूंक जाय. आतांचे वडेन जर चलता जाल्यार फुडल्या 10 वर्सांक भितर पांय घालपाक गावचो ना. पार्किंगेचो इश्यू, ओव्हरफ्लोईंग, कशे हेफाजत तुका हांगा दुकानां, हेफाजत बिल्डिंगे सगळे आमचेच भाव, सगळे आमचेच लोक. पण आमच्या डिसिप्लीन आनी कायद्या डिसिप्लीनच आमकां सक्सेसाक वतली. सो ऑफिस म्युन्सिपालिटीक सांगता तुमी इश्टेची जी काम करपाची स्टायल आसा जर आमच्या कावन्सिलरांचें नांव वयर सरपाचें किंवा चेअरपर्सन किंवा एमएलएचें जाल्यार तुमी आमकां सपोर्ट करून काम करपाक ना जाल्यार तुमी सांगात तुमकां हांगा काम करूंक जायना आमी कन्सर्न मिनिस्टराक रिकमेंड करता आनी तुमी वचून आमी दुसऱ्याक हाडटा. तुमच्या खातीर आमी हांगा येवपाक त्रास करचें ना. कोणी तो ऑफिसरान सांगचें सुरवात सांगचें आपणाक चल येयन सांगपाचें कितें म्हणटा तूं तू सांग तू इफ यू डोंट परफॉर्म पीपल विल इलेक्ट यू पीपल विल इलेक्ट मी तुमकां करचें कोणाक इलेक्ट ना न्हू. सो वी नीड टू परफॉर्म वी नीड टू शो आवर वर्क. भारतांत इंग्रज, पोर्तुगीज, डच देशांचे शासन आशिल्ले. भारतीय देश चलोवंक शकनात म्हूण विन्स्टन चर्चिलान थोमणो मारिल्लो. आज संवसारांत कितल्याशाच देशांनी भारतीय मुळाचे शासनकर्ते आसात. राज्यपाल उलयलो. संपूर्ण गोवा यात्रेन राज्यपाल बेरेस्तारा साश्टी नावेलीन पावलो. रूस युक्रेन संघर्ष फक्त मोदीच सोडोवंक शकता म्हूण फ्रांसाच्या अध्यक्षाचें खंय मत. India was a slave. Goa, Portugal country ruling and we were just like slaves. UK, Great Britain was ruling the other parts of the country except Pondicherry by French people and Dutch people. In my home state, Cochin was under the control of Dutch for some time. Now you see, if you analyze the situation in those countries, every country is now being controlled by Indian origin people. Great Britain, once as a student of history, I would like to say what was the opinion of Winston Churchill about India. Those people are useless. They can't rule their country, so no freedom be given. Ridiculed us, but now UK Prime Minister is an Indian origin person. What about Portugal? Portugal's Prime Minister is also now an Indian origin person. Dutch is concerned, its name is different now, but 2 parliament members of Indian origin is there. And France is concerned, 3-4 days back, I read in the newspaper that French president declared that
Only Indian Prime Minister can solve the Ukraine and the Russian problem. वाडदिसा निमतान पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान ताच्या बापायच्या नांवान ट्रस्ट सुरू केला. प्रभाकर आर्लेकर ट्रस्ट गरजू लोकांक आदार करपा खातीर खंय हो ट्रस्ट वावुरतलो. आमदारान वाडदिसा निमतान रक्तदान शिबिरूय घडोवन हाडले. पांय गेल्ल्या दोगांक 2 कृत्रीम पांयूय आमदारान दान केल्यात. खूब उमेद दिसता तेंच्यांनी जो मोग दिल्लो आसा म्हाका इतलो. आनी आयज आमी हांगासर म्हाज्या बापायच्या नांवान हांवें ट्रस्ट ओपन केल्लें आसा. कित्याक म्हाका खूब उमेद आसा कित्याक गरिबांक हेल्प करपाचो. तेका लागून हांवें तो पयलींच विचार केल्लो. तेका लागून बापायच्या हितून आयज हांवें नांवान म्हाजें ट्रस्ट ओपन केल्लें आसा. तशेंच आयज हांवें आमच्या 2 जाण आमच्या पेडणेकर भाव तांकां 2 पांय डोनेट केल्ले आसा. तशेंच आयज ब्लड कॅम्प हांवें दवरलेलो आसा. आनी अशेच कार्यक्रम आयज आमचे आसतले. आनी सगळे म्हाजे पेडणेकर भावांक आयज व्हडल्यान थँक्स म्हणटा हांव. पेडणेकराक परवाच एक बरो आमदार मेळ्ळो आसा जाका आमी आमचो आमदार म्हणटा. जेणे खरें बरें पावल उखल्लेलें आसा की तेणें राजकारण करता आसतना समाजाच्या भुरग्यांक लोकांक खंय तरी हेल्प जावचो, गरजेवंतांक खंय तरी आदार मेळचो हो फुडें विजन दवरून जो काम करता. आर्लेकराच्या वाडदिसा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. फर्स्ट टायम सरान आर्लेकर सरान फर्स्ट टायम त्या दिसा येवन बरें भुरग्यांक कॉपरेट केलें आनी स्टाफाकय कॉपरेट केलें. आनी सरान रिक्वेस्ट केलें की हे जे स्कुलाक जी कितें हेल्प जातलो हे आपूण पुरेपूर फुडले जे फुडें स्कुलाक कितें लागतलें पळय ते सरान करता म्हणून सांगलें. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगेमणी. भुरगीं फुटबॉलान फुडार करूंक शकता म्हूण GFAचो अध्यक्ष दोतोर कायतान फर्नांडीस सांगता. तुया फुटबॉल डेव्हलपमेंट केंद्र घालपाचें ताचें स्वप्न खंय पुराय जाता. तुवें फुटबॉल डेव्हलपमेंट केंद्राच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन कायतान उलयलो. GFAचो अध्यक्ष जातनाच रोखडोच कामाक लागलो म्हूण आमदार जितान कायतानाची तोखणाय केली. तुवें गांवांत एक सेंटर जे आमी ड्रीम केल्लें हांवें आनी स्टॅनीन तें आयज ओपन जाता. वेन वी सेंड किड्स टू स्कूल टू लर्न समथींग. But you should think about sports also. And football gives more strength than education. And today it is being commercialized. So if you think that I want to make my career in football, one day from here, and my dream to see at least 50 best players in the world and India. एज अ स्पोर्ट्समॅन म्हाकाय दिसता की स्पोर्ट्सान माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती वन ऑफ द बेस्ट जावंक जाय. तेका लागून आमी समरान समर कोचिंग कॅम्पूय एफर्ट दवरतात आनी टॉप 5 बेस्ट ऑफ बेस्ट 5 आमी ऑलिंपीक गेम्स घेतात. आयज कायतान बाबान फुटबॉल स्टार्ट केला सो फुटबॉलाचेर फूल कॉन्सन्ट्रेट तो करता. पूण बाकीचे ऑलिंपीक गेम्स आहात हांव 5 ऑलिंपीक गेम्स घेवंक सोदतात. आनी विलेज वायज सिलेक्शन ल्हान भुरग्यांचे 8 to 12 years or 14 years हे सिलेक्शन करून तांकां नेक्स्ट 4 years ट्रेनिंग दिवंक सोदतात. Any achievement that you think of, you should have a dream. And you should have courage, strong will, determination, enthusiasm to chase the dream. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसाइट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.